झेडपी वेंचणुकेचेर मोनेळ पाळपी राज्य वेंचणूक आयुक्त सरकाराच्या हातांतलें बावलें जाला। आयुक्ता कडेन अजून राखीवतेची फायल पाविल्ली ना। आयुक्तान आपूण सुटयेर आशिल्ल्या भशेन न वागता काम करचें असो थोमणो गोवा फॉरवर्डान मारला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सध्या गोंयांत कशें जालां की कोणाकच कांय खबर सरकार फक्त ठरयता। इलेक्शन कमिशनर हो नांवाक इलेक्शन कमिशनर म्हणा। म्हाका दिसता की इलेक्शन कमिशनराक रिटायरमेंटाची जी पॅकेज मेळ्ळा गोंयांत रावपाक ताजेर तो खूश आहा आनी तो काम करपाची उमेद ना। खरें म्हणजे कशें आशिल्लें की जिल्हा परिशदेचो इलेक्शन अनाउन्स जावपाक जातकीर जें आतां गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडिल्लें आहा आनीक ड्युटी घातल्यो स्टाफाक ड्युटी सुद्दां घातल्यो की 22 तारखेर इलेक्शन म्हणून। पूण इलेक्शन कमिशनरान ताजे अजून ब्रश शब्द सुद्दां काडलो ना, प्रेस घेतलो ना किंवा लोकांक म्हायती दिली ना। जनरली कशें उरता की इलेक्शन कमिशनर प्रेस घेता आनी ब्रीफ करता की कशे प्रोग्राम उरतलो, केन्ना कोड लागतलो, केन्ना बाकीचे प्रोग्राम दितलो, हे सगळे इलेक्शन कमिशनर सांगता। पूण फर्स्ट टाइम अशें पळयलें की झेडपीच्या इलेक्शनाक इलेक्शन कमिशनर हो तोंड बंद करना आनी सगळे सरकारचे वतीन ठरता। सो अशें दिसलें की इलेक्शन कमिशनर म्हणटा ते म्हणजे कमिशनर जे आसा, निवडणूक आयोग आसा, इलेक्शन कमिशन हे बंद केल्यार चड बरें काय दिसता म्हाका। जर सरकारच आनी पंचायत डिपार्टमेंटच जर हे सगळें ठरयता आनी पंचायत डिपार्टमेंटच जर प्रोग्राम ठरयतलो तर मागीर इलेक्शन कमिशनराक इतले पयशे दिवन दवरपाची गरज ना। ताका जो सुटयेक जो रिटायरमेंट बेनिफीट दिला ते गोंयच्या पयशांनी तो बंद करूंक बरो काय दिसता म्हाका। कित्याक असो इलेक्शन कमिशनर पळयलो ना। खरें म्हणजे इंडियन सेशना सारको इलेक्शन कमिशनर येतरी कशी इलेक्शन कंडक्ट करूंक हें पळयलें। आनीक हो जो श्रीवास्तव आहा येतरी अशें दिसता की इलेक्शन कमिशनर कित्याक नाका हें सांगपाची पाळी आयिल्ली आहा। मोहन बाबान सांगिल्ल्या भशेन ह्या गॅझेटीचो हाजेर एक नोटिफिकेशन आयलां आनी हें आमकां काल कळून आयलें कित्याक मोहनदास बाबाक एक डॉक्युमेंट हाताक लागलो तातूंत रिटर्निंग ऑफिसरान ड्युटी लायिल्ल्या एसडीएम सालसेट। तो म्हणटा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड आनी द पोल विल बी टेकन ऑन 22 मार्च। मुख्यमंत्र्यान त्या दिसा वक्तव्य केलें पयलीं की 22 तारखेक शिगम्या खातीर आमी सगळें डिले करून 22 तारखेर इलेक्शन जातलें। वी शुड हॅव बीन डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमिशन। आतां मजा पळया तुमी, ह्या ऑफिशियल गॅझेटीन ताणें मार्क हांगा मेन्शन केला की प्रिवियस सँक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशनर वॉज 15th March and now it has been done on 22nd. हे नोटिफिकेशन म्हणटा म्हणजे टेक्निकली याला नोटिफिकेशन आउट जालें। कोर्ट कम्स इनटू डेट डिक्लेअर जाल्यार नोटिफिकेशन आयलें, गॅजेट नोटिफिकेशन, कोर्ट डिक्लेअर जाता। अजूनही रिझर्वेशनाची फायल खंय पावल्या हें आमकां खबर ना। आता ती मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनात आहा काय पंचायत मंत्र्याच्या कॅबिनात आसा काय पंचायत मंत्र्याच्या घरा आहा काय भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात आसा हे सोदचें पडटलें आमकां। कारण सोर्सेसान आमकां आज सांगला आजच्या दिसाक म्हणजे अर्दे वर पयलीं सुद्दां टील दॅट ही फायल जी आहा ही स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफिसान पावना आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर इज नॉट अवेअर अबाउट द फायल ऑफ द रिझर्वेशन्स ऑफ द जिल्हा पंचायत पोल्स।